मगाच्या बाबणेनो एक बरो गवळी ह्या विशयाची जेजून एक लांब प्रवचन केल्लें आनी आज आमी एक ताचो एक दुसरो भाग आयकला. पयलो भाग आमी काल आयकलो. पयल्या भागांत जेजू म्हणटा हांव एक बरो गवळी आनी आज जेजू म्हणटा हांव सोबीच्या राज्यांतलें एक दार. आय एम द डोर ऑफ द शीप. जो कोण ह्या दारां भितर सोदता ताका स्वर्गीचें राज मेळटलें. आनी ही बरी खबर जेजून शिसांक दिली, सो लोकांक दिली. शिसांक सांगलें तुमी सगळे वसात आनी एक बरी खबर परगडात. आनी जे लोक ही बरी खबर आयकतात तांकां हें दार उक्तें जातलें. आनी हांवें पळयलां पयले वाचपाक सगळे शीस गांवांनी वचोन ही बरी खबर परगडटात. आनी पवित्र आत्मा पेद्रूक ह्या ओन भाव त्या गांवांत धाडटा. सांगता वच त्या गांवांत ही बरी खबर परगड. आनी पेद्रू परगडटा आनी आयकूप ही सगळी कान लिवन आयकता एक बरी खबर आनी ताचें मन बदलता आनी म्हणटा आमकांय क्रिस्त खोर, आमकांय भावार्थी कोर. आनी हो अनुभवाचे लोक क्रिस्त जातात. बाबा एक भाशे पेद्रू एक धारवंड जालो ह्या अनुभवाच्या लोकांक. हेच आपोवणें होच संदेश जेजून आमकां दिला. आमचे भोंवती जायते लोक अनुभवाटे आसात, बरे लोक. तर आमचे कोडण्यो आमचे जिणे बरें आसल्यार आमी एके भाशेन बरो धारवंड जावंक पावतली. आनी लोक आमचे जिवीत पळोवन आमचे चाली पळोवन रीत पळोवन लोक म्हणटले बरो येयात ही क्रिस्ती भावपण. तर ते फुड्या प्रमाणे जिवीत सादतात. आमी आमचें जिवीत आमकांय आमचें जिवीत बदलूंक येता. तो हीच कृपा आमी आज आमी दिसा भेटेन देवा लागीं मागुया की आमी जेजू भाशेन एक बरो रस्तो जावंक, बरो दार जावंक, लोकांक आमचे चालीत रीती प्रमाणे बरे भाशेन वागूंक आमी एके भाशेन बरे गोवाय जातलेत.